जेन्ना ह्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करपाचे माझ्याकडे आयले तेन्ना दोन मोठे प्रश्न म्हाका पडले. एक की ही कार्यावळ म्हाका सुरवात करपाची नासली, ती खरी घुमटान सुरवात करपाक जाय आसली आणि आयज खऱ्या अर्थान ती घुमटान सुरवात जाली. दुसरो मोठो प्रश्न पडलो की माझी आणि घुमटाची ओळख झाली तरी केन्ना, म्हणजे माझ्या घरच्यांनी ओळख करून दिली, मित्रांनी ओळख करून दिली, खंयच्या तरी उत्सवाक हांवें पळयली काय ह्या सैमान ज्याच्या प्रत्येक गोष्टीन संगीत आसा. प्रुडंट आणि कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गोंय सरकार तुमच्या मुखार घेऊन येता घुमट उत्सव 2019. हांव चड वेळ घेयनासतना हांव मागता म्हाज्या मानेस्तांक की तांच्यांनी माचयेर येवचें. गोंय राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे बाब की तांणी हांगा माचयेर येवचें. तशेंच हांव मागता मिसेस अंजू तिमलो, मॅनेजिंग डिरेक्टर फॉमेंतो रिसॉर्ट्स हॉटेल्स लिमिटेड, तशेंच प्रुडंटचे एडिटर प्रमोद आचार्य आणि ह्या कार्यक्रमाचे कोरिओग्राफर ममता हुसेन. आमच्या मानेस्तांक फुलांनी येवकार भेटोवपाचे हांव मागता रेश्मा प्रभू हांकां की तांणी माचयेर येवचें. तशेंच हांव मागता मिस्टर पराशर पैखोट, डायरेक्टर ऑपरेशन हेड अँड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गोवा माइल्स, तुमची आमची सगळ्यांची गोंयकारांची टॅक्सी गोवा माइल्स. तशेंच प्रदीप शेट आमच्या मदीं आसा, स्टेट सेक्रेटरी BJP गोवा, बिझनेसमॅन, मॅनेजर शारदा इंग्लिश स्कूल दुर्बाट, वायस चेअरमॅन आणि ऑफ सुमंगल क्रेडिट सोसायटी. गोंयच्या DNA असलेलो घुमट, प्रत्येक उत्सवान असलेलो हो घुमट आयज खरेंच उमेद येता जेन्ना प्रुडंट आणि फॉमेंतो मिडिया, कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गोंय सरकार हांच्या बरोबर घुमट उत्सव 2019 हाची हांगासर सुरवात जाता. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause as we inaugurate this Ghumat Utsav 2019. एक प्रयत्न असलो की घुमट खूप जाणांपर्यंत पावचे, एक डॉक्युमेंटेशन ताचे जावचे, ह्याच उद्देशान एक पुस्तिका आम्ही काढल्या आणि त्याचे अनावरण आता आम्ही करतले. प्रुडंट मिडियाचे एडिटर तांच्यांनी हांगासर माचयेर येवचे, प्रमोद बाब आचार्य आणि हांगासर दोन उतरां उलोवची. येवकार सगळ्यांक. आज प्रुडंट म्हळें की जनरली सगळ्यांची तकल्या भितर ब्रेकींग न्यूज येता, बातमी येतात, खंय पायपलायन फुटली ती येता. आनीक आमची सद्याची परिस्थिती अशी आहा की गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हळें जाल्यारय सद्या तकलेक मातशें राजकारण येवपाक लागलां. सो म्हाका दिसता आज जेन्ना आमी अशी इव्हेंट ऑर्गनायज करतात ताजो मेन उद्देश होच आसा की गोंय आनी गोंयकार आनी गोंयकारपणाक जो ताजो ओरिजिनल अर्थ आशिल्लो तो ओरिजिनल अर्थ ताका परत येवचो. आनीक भाशण करना पूण कला आनी संस्कृती मंत्री आसात, सो एक दोन गजाली सांगता की प्रुडंटान एक 3 अशे उपक्रम सुरू केले फाटले कांय वर्सां भितर, जाचो एंटायर फोकस हो आशिल्लो की गोंयची संस्कृती, गोंयचे दायज आनी गोंयची अस्मिताय ह्यो 3 गजाली व्हिडिओ डॉक्युमेंट जावन उरच्यो. कारण ज्या पावंड्याचेर हें काम जावपाक जाय आशिल्लें तें आज मेरेन जालें नाशिल्लें, कोणेच केलें नाशिल्लें. सो तातूंतलो पयलो जो आमचो उपक्रम सुरू जालो तो आमी माणका मोतया हो तियात्र बेज प्रोग्राम सुरू केलो, जातूंतल्यान नवीन तियात्रिस्ट, ओल्ड तियात्रिस्ट, नवीन तियात्रां, ओल्ड तियात्रां हांचें सगळें डॉक्युमेंटेशन जावपाक लागलें. दुसरो जो आमी प्रोग्राम सुरू केलो जाचो संजीव बाब तुमी आयकले की तो माय गोंय हो प्रोग्राम. आनी माय गोंय सुरू करपा फाटलो एक म्हत्वाचो उद्देश आशिल्लो तो म्हळ्यार गोंयची कल्चर हेरिटेज ही विस्तृत स्वरुपा भितर व्हिडिओ डॉक्युमेंट जावन उरची, ती यूट्यूबाचेर वचची, चॅनलाचेर वचची आनी गोंयच्या फुडल्या पिळगेक ती सासणाची पळोवपाक मेळची. ह्या उद्देशांतल्यान आमी ती पुराय कार्यावळ सुरू केल्ली. म्हाका आज सांगपाक अभिमान दिसता की 100 परस चड एपिसोड जाल्यात.
आणि त्या 100 एपिसोडां भितर गोंयची संस्कृती जितली व्हिडिओ डॉक्युमेंट जाल्या म्हाका दिसता तितली गोंय सरकारा कडेन सुद्दां तें डॉक्युमेंटेशन नासतलें. तिसरी गजाल जी आमी केली आनी जी खूब कटाक्षान केली, जी फाटलीं वर्सां आमी केली, ती म्हळ्यार आमी मुक्तिगाथा नांवाची एक सिरीज तयार केली. एक उद्देश आशिल्लो की गोंयचे जे सुटके झुजारी आसात, स्वातंत्र्य सैनीक आसात, ते आमचे एक एक करून सोंपत आसात आनी तांच्या उतरांनी तांची काणी लोकां मुखार येवची, भुरग्यां मुखार येवची आनी तांणी गोंयच्या सुटके खातीर कितें केलें हो इतिहास तांच्या उतरांतल्यान येवचो म्हणून आमी 13 भागांची सिरीज तयार केली. आनी तातूंत जितले गोंयचे गांवांतले फक्त मेन फ्रिडम फायटर्स न्ही, गांवांतले फ्रिडम फायटर्स आसात जांणी वेगवेगळ्या गोंयच्या मुवमेंटां भितर वांटो घेतिल्लो, तांच्या उतरांनी हो इतिहास शब्दबद्ध आनी व्हिडिओबद्ध करपाचो एक उपक्रम हातांत घेतलो आनी ती 13 भागांची सिरीजय आज आमचे कडेन आसा. म्हणजे म्हणणें इतलेंच आसा की वी हॅव रिलीज्ड इट फॉर पब्लीक. इट इज कंप्लिटली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ती लोकांनी पळोवचीच, जाय तेन्ना पळोवची, कारण ह्यो ज्यो कार्यावळी आसात तांकां वेळेचें काळाचें बंधन आसना, तुमी केन्नाय पळोवपाक शकतात. सो म्हजी एकच मागणी आसा कला आनी संस्कृती मंत्र्या कडेन की हे उपक्रम जर तुमी शाळांनी व्हरपाक शकले आनी भुरग्यांक दाखोवपाक शकले, कारण आमी सदांच कंप्लेन करतात की भुरगे वाचनात म्हूण, पण भुरगीं पळयतात. सो आनी तांकां जर ह्यो गजाली, कारण आज कला आनी संस्कृती खात्या कडेन टिचर्स आसात, म्युझिक टिचर्स आसात, जे वेगवेगळ्या शाळांनी आसात, त्या दृश्टींतल्यान सुद्दां कॉर्डिनेशन जावन जर आठवड्याक एक अर्दवर, हांव ताज्या परस चड म्हणत ना, आठवड्याक एक अर्दवर जर भुरग्यांक आमी ही गोंयची संस्कृताय, गोंयचो इतिहास आनी गोंयचें दायज जर त्या वया वेल्यान जर आमी दिवपाक शकले शाळांनी दर सप्तकाक एक अर्दवर, म्हाका दिसता ते जेन्ना 10वी जावन भायर सरतले तेन्ना तांच्या तकलेंतलें गोंय हें नॉन पॉल्युटेड गोंय आसतलें. आनी जें गोंय आमकां फुडल्या पिळगे खातीर दवरपाक जाय, तांच्या तकलेक दवरपाक जाय, मनाक दवरपाक जाय, काळजांक दवरपाक जाय, तें गोंय आमी तांकां दिवपाक शकतले. आनी म्हाका दिसता की आज ही एक्सरसायज आमी केल्या, आमी त्रास काडून केल्या, रिसर्च करून केल्या, ती एक्सरसायज फक्त एक यूट्यूबाचेर उरची न्ही किंवा टीव्हीचेर उरची न्ही, ती शाळांनी वचची. आनी जर इवन एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन जर तुमी अशा प्रकारची जर एक उपक्रम सुरू करपाक शकतात जाल्यार आय थिंक आय वील बी ग्रेटफूल पर्सनली आनी गोवा वील बी ग्रेटफूल. कारण ताज्या की बरें म्हाका दिसना आमी आमच्या फुडल्या पिळगेक कितें दिवपाक शकतात, रादर दॅन मेकिंग देम नो देयर ओन हिस्ट्री, ओन कल्चर, ओन हेरिटेज. ती कारण डायनॅमीक मिनिस्टर आसात ना, तुमच्या कारकिर्दी भितर ही एक अशी गजाल जावची अशी म्हजी इच्छा आसा. कंटेंट आय एम ओपनली सेईंग वील प्रोवायड यू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो तुमी कसो दिवपाचो, तुमकां जाय त्या मिडियमा भितर दिवपाची जबाबदारी आमची. ती सामाजीक लागणूक आमी सदांच पाळल्या गोंयचे कडेन. आनी म्हाका याद दिसा आज मिसेस संजू तिमलो इज हियर, आनी अवधूत बाब तिमलो, जेन्ना ताणें आमकां प्रुडंट कशें आसचें हाजें जेन्ना ब्रीफ दिल्लें, इट वॉज व्हेरी सिंपल की गोंय आनी गोंयकारा खातीर जें बरें आनी जें खरें तें प्रुडंटान दिवचें, हें एक लायनीचें ब्रीफ आशिल्लें. म्हणजे खरें दिवपाचो प्रयत्न आमी दर दिसाक बातम्यांतल्यान करतात. बातमी सोडून जो आमचो एक भाग आसा जो हो तें बरें दिवपाचो, ताजे खातीर मंत्र्यांनी जर पुढाकार घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलें काम जावपाक शकता. तो तुमी घेवचो, कंटेंट दिवपाचो, रीच कंटेंट दिवपाचो, ऑथेंटीक कंटेंट दिवपाची जबाबदारी आमची. आमी 4 पावलां मारतात, तुमी 1 पावल मारचें, इतलेंच सांगता आनी थांबता. देव बरें करूं. I request Madam Mrs. Anju Timlo to kindly say a few words on this beautiful occasion. Good evening to all of you present here. You have had so many speeches, but it's a special occasion to be able to recognize part of our history, part of our culture and heritage. Nothing like remembering where we come from, what we do, and give it the quality and the honor it deserves. And Gumot is one of them. I still remember as a child, I wanted to learn to play the shank, conch, so that at every Satyanarayan Puja, I would be the one leading. And it made me so close to these instruments. And the only way to do it is try and make it happen. And it's so good that so many students and colleges
have come forward and are encouraging, because that's the only way we can keep this alive. Just remember, the Gumot can be played with any kind of music. We don't have to be rigid and say we will just play at Chaturthi, or we'll play for Zagor, or we'll play for Mando. Gumot is a percussion. It's the rhythm, and it's the rhythm of life. You can play it with anything. Let's do Gumot with jazz. Let's do Gumot with Latin American. Let's do it with Bollywood. It can be done. So let's keep it alive. And this is a good start. And I wish you all the best in your learning of the Gumot. Thank you for having me here. Fluid and Power Automations. We provide services in illumination, substations, power cabling, transmission lines and internal wiring. Fluid and Power Automations. A7, second floor, New SR Galaxy, Shankarwadi, Taligaon, Goa. पप्पा तुका याद आसा न्हू? होय याद आसा. चल या आता. मेळ्ळें? पप्पा आमी फुडले फावटी खंय या? फुडल्या फावटी तुका नव्या जाग्यार व्हरता. बाय पप्पा. बाय. तू सुख करता, तूच दुःख हरता, तूच करता आणि करविता. संबंध गोमंतकीयांक चवथ ही सगळ्यात महत्वाचो उत्सव आसा सगळ्या उत्सवा भितर. आणि त्या उत्सवा खातीर अप्रदीप शेठ, सचिव, भारतीय जनता पार्टी, तुमकां सगळ्या गोंयकारांक ह्या उत्सवाचे हांव परबीं दिता. तशेंच भारतीय जनता पार्टी मडकय मतदारसंघातर्फे हांव सगळ्या मडकेकारांक चवथीची उनवनीत परबीं सांगता. नामांतला गोविंद बाब गावडे हांकां कितांनी हांगासर येवचे आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दोन उतरां उलोवची. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजच्या ह्या घुमट उत्सव 2019 ह्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान आमच्या ह्या सभागृहात उपस्थित आसात मॅडम तिमले माई, त्याच प्रमाणे हांगा जेंचो आज सन्मान जालो, ज्यांनी ह्या कला आणि संस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर रातीचे दीस केले, ते सगळे बुजुर्ग जाणकार, त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच, आदले आमदार, त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या हायस्कुलाचे प्राध्यापक, टीचर्स आणि फॉमेंतो ग्रुपाचे सगळे स्टाफ, त्याच प्रमाणे जे ह्या घुमट उत्सवाक ज्यांनी आपलो वाटो दाखयलो आणि कलाकारांची मान आणि शान वाडयली, ते सगळे कलाकार. आणि खास करून उल्लेख करूनशें दिसता की आमी वेगळे ग्रुप्स ह्या माचयेचेर पळयले आणि माचये वयल्यान नेणट्याच्या पोतान ते जाणटेल्याचे भितर तीच अजून ताकद आसा, ती उमेद आसा, कारण त्या मातये कडेन त्यांची नाळ बांदिल्ली आसा. आणि म्हणूनच ह्या सगळे जाणकार कलाकारांक तुमच्या मोठ्या ताळयांचो एक आवाज जावचो अशी म्हजी एक नमळाईची मागणी जावन आसा. मित्रांनो, खास करून आज तरणाटे ह्या सभागृहात उपस्थित आसात. ज्या वेळाचेर हांव प्रत्येक वेळा तुमच्या मुखार उबो आसा, त्या वेळाचेर हांव सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा. आमचे प्रमोद बाब आचार्य प्रुडंटाचे एंकर जावन आसात, शाळेन आणि बाकीचे सगळे कोऑर्डिनेटर मुखेली जावन आसा. ताणें म्हणिल्लें आसा की घुमटाचो घुमट म्हणल्यार कितें, ज्या मातये कडेन वास आशिल्लें हें वाद्य, ह्या वाद्या वयल्यान ताका जात लागना, कात लागना, धर्म लागना,
आणि म्हाका दिसता जे आत्ताच आमी पुस्तक प्रकाशन केल्लें आसा त्या पुस्तकांतल्या माध्यमांतल्यान आमी वेगळ्यो तरेची संस्कृती त्या पुस्तकांतल्या माध्यमांतल्यान तुमकां मुखार आयिल्ली आसात आणि त्यांचो एक प्रयत्न आसा की खंय तरी आमची घुमट जी आसा जी आमची कला आणि संस्कृती जी आसा ती कला संस्कृतीक आजच्या माडकुल्या भुरग्यांतल्यान मुखार येवची आणि बाल वयातूच जर ताजी जर जाण जर ताजे मुखार जर आयली जाल्यार तो आपल्या आयुष्यातले ध्येय किंवा आपूण खंयच्या मार्गाचेर वचपाक शकता आपले कॅरियर तो खंयच्यान घडोवपाक शकता किंवा ज्या शिक्षणा भितर आशिल्ली आपले कलेचे नाते जोडून तातूंत नवो आपूण आयाम घडोवपाक शकता का कितें अशे तरेचे विविध तरेचे प्रश्न ह्या संबंध आमच्या गोंयचे मुखार उपस्थित आसात आणि हे सगळें करता आसतना हांवें म्हजेंच तुमकां एक उदाहरण दिल्लें आशिल्लें की केन्नाच हांवें स्वप्न चिंतून आशिल्लें की एक आमदार जातलो परंतु ह्या कले कडेन आशिल्लें नातें तातूंत भितर जाल्लो सगळ्यांचो एक प्रवास तातूंत भितर जाल्ली एक वळख आणि ती वळख म्हाका आज हांगसर घेवन आयिल्ली आसात सगळे जाण राजकारणी जावपाक शकना पूण आपली स्वताची जर वळख जर निर्माण जर करतलो जाल्यार शिक्षणाच्या बरोबरूच आपल्याक कितें तरी एडिशनल जाय पडटा एक कलाकार किंवा एक गायक किंवा एक बरें वादनकार जर आमी खंय ताची नावलौकीक जर मेळपाक जर शकता जाल्यार तो वता मरे तो असलो मनीस मरे तो हे वाजयता तो हो गायक अशे तरेची स्वताची एक वळख आसता आणि ती वळख जर खरी जर निर्माण करपाचें आमकां खंयचें जर जाय पडटा जाल्यार ती कला आणि म्हणून ती कला आसली म्हणून जायना त्याच्या खातीर व्यासपीठ निर्माण करून दिवप हें खूब महत्वाचें आसा आणि देखून आज आमी ह्या फॉमेंतो ग्रुप किंवा जे प्रुडंट घुमट उत्सवान जे आज तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात त्यांच्या खातीर सुद्धा आज ताळयो जावप खूब महत्वाचें आसा कारण आमकां सगळे तरेन ह्या एका त्या निमित्तान आमकां आज एकठांय हाडिल्ले आसात कारण वेगळे एक संकल्प वेगळो एक विचार घेवन ते आमच्या मुखार आयिल्लो आसा आणि तो मुखार म्हळ्यार जाणी फक्त खरें आनी बरें हे दोन गोश्टी खरें म्हळ्यार आमी बातम्यो लोकां मुखार हाडपाच्यो आणि त्या समाजान आमी बरें कितें दिवपाक शकता हो तुमचे उद्देश जावन आसा फक्त सामाजीक क्षेत्रांत सुद्धा क्रांती आमी घडोवपाक शकता सांस्कृतिक मळाचेर शिक्षण मळाचेर किंवा बाकीचे सगळे विशयांक जोडून एक आमी क्रांती करप हें खूब महत्वाचें आसा क्रांती ही जाल्ली आसा आता आत्मक्रांती करप हें खूब महत्वाचें आसा आणि ही आत्मक्रांती केदे वेळाचेर जातली जेदे वेळाचेर जे बारकाव्यांचे बारकावे ज्या वाद्या संदर्भान आमकां सगळी माहिती जेन्ना मेळटली किंवा ज्या कले विशयी आमी फाटलो इतिहास आमी जेन्ना जाणून घेतलो तेदे वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी आमच्या एडिशनल नॉलेज जी आसा ती आमी मुखार व्हरपाक शकता आणि तातूंतल्यानूच एक मनीस घडपाक शकता आणि हो मार्ग आज प्रुडंट सारकेले गोवन वार्ता भांगरभूंय आणि द गोवन हे सगळे आमी जॉयंटली आणि ताका हजारो हात आज हांगसर उपस्थित आसात हो उत्सव यशस्वी करपा खातीर म्हणून तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि आज शुभेच्छा व्यक्त करता त्याच प्रमाणे हांगा भुरगीं आसात म्हाका सगळ्यांक एक सांगनशें दिसता खास करून बेडर हो शब्द बेडर म्हणल्यार अरे तो बेडर आणि खास करून कॉलेजीची भुरगीं हे वापरता अरे बेडर मरो तूं पूण घडये एकाच्या आमच्या भुरग्यांक खबरूच नासतलो हो बेडर शब्द खंयच्यान आयलो आमी तो वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान वापरतात बेडर म्हणल्यारूच की एक खंय तरी ताका उज्यान उडी मार रे म्हळ्यार तो मारपाक शकता त्या उज्यांच्यान वच रे म्हळ्यार वचपाक शकता किंवा एका तळ्यान पेंवोन आसतना तळ्यान उडी मार रे म्हळ्यार म्हणजे डेरिंगबाज मनीस ताका बेडर अशें म्हणटात पूण आमच्या कोंकणी भाशेन किंवा आमी जेन्ना गोंयकार म्हणून विचार करतात तेन्ना आमी तो क्रिटिसायज अशे शब्द घेतात पूण खरो म्हळ्यार हो बेडर जो शब्द जो आसा 1910 सालान एक एडॉल्फ बेडर म्हणून ह्या नांवाचो मनीस जल्माक आयलो आणि ताका एक हावेस आशिल्लो की आपूण एक उत्कृश्ट असो वैमानीक जातलो आणि वैमानीक जाता जाता तेजो बापूय जे पयलें वर्ल्ड वॉर जें आशिल्लें तातूंत धारा तिरती पडटा म्हळ्यार मरण पावता आणि घरच्यांचो प्रचंड विरोध ह्या सगळ्याक मुखार वचपा खातीर तरी आसतना तो स्वप्न बाळगिता की आपूण एक वैमानीक जातलो आणि वैमानीक जाता जाता त्या कॉलेजी भितर तो पास आउट जाता आणि रॉयल एअर फोर्स ह्या एकाडेमी भितर तो भितर कामाक रुजू जाता आणि ताजे जे मित्र वर्ग जे आसात त्या मित्र वर्गांच्या पैज लावण्याच्या भानगडीन
तो विमान कितें चलयपाक शकतालो, वयर व्हरता, अकस्मात ते टर्न घेवपाक शकता, एकच सकल घेवपाक शकता. आनी ह्या कसरती भितर एक दीस त्याच्या विमानाक एक एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट जाता आनी तो वाचता का तो जगता अशे तरेची परिस्थिती सगळ्यांक निर्माण जाल्ली आशिल्ली. तरी आसतना हो मनीस जो आसा आपल्या विल पॉवराच्या बळाचेर त्या हॉस्पिटलांतल्यान घर येता, पूण दोनी पांय नासतना. आनी दोनी पांय नासतना सुद्दां घर जेन्ना आयलो त्या बेडाचेर रावून ताका एक ताका उर्बा येता की आपूण परत हें विमान चलयतलो. आतां पांय नाशिल्लो मनीस एक विमान चलोवपाक शकता काय कितें असो तरेचो एक श्वास, असो एक विल पॉवर घेवन तो मुखार येता. आनी एक बडी जेन्ना आसता आनी ताका एक लोखणाचे पांय घालतात. 1910 सालाक एक लोखणाचे आर्टिफिशियल पांय घालप म्हळ्यार ताचें वजन कितलें आसपाक शकता हें तुमी मतीन हाडपाची गरज आसा. तरी आसतना तेन्ना जेन्ना तो काठी घेवन बडी घेवन चलता त्या वेळाचेर तो कितें म्हणटा की आपूण कोणाचो आधार घेवपाना आनी ती काठी तो फेकून दिता. आनी काठी फेकून जाल्या नंतर तो आपलो प्रयत्न करता एक पावल मारपाचें. पावल मारता मारता तो जमनीर पडटा, एक न पडटा, दोन न पडटा, पूण केन्ना तरी एक 10-12 पावल नंतर किंवा दुसरे दीस पावल मारपा खातीर यशस्वी जाता. तो हांगाच थांबले ना, एक परत आनी मातशे फास्ट पावस मारपाचे प्रयत्न करता, हळूहळू धांवपाक लागता. आनी ह्या मनशा भितर आपूण एक गोल्फ खेळपाचो एक उमेद येता. ही गोल्फ खेळपा खातीर गोल्फ स्टीक घेवन ग्राउंडाचेर वता आनी पयलो स्ट्रोक मारता, दुसरो मारता, तिसरो मारता, तागेलो स्ट्रोक चुकता आनी परत धाड करून पडत असता. तदनंतर तो अशे 40 स्ट्रोक मारता आनी 41 स्ट्रोका भितर तो बॉल तो अचूकपणेन घालता आनी तो ताका कॉन्फिडन्स निर्माण जाता. बरे तरेची प्रॅक्टीस करता आनी परत एकदां तो रॉयल एअर फोर्साक आपूण एक विमान चलोवपाच्या इंटरव्यू भितर परत क्वॉलिफाय जाता. खरें म्हळ्यार ताका घेवचें नाशिल्लें, कारण त्या वेळाचेर वैमानीक जे आसा ते खूब शॉर्टेज आशिल्ले आनी शॉर्टेज जाता जाता परत तो रॉयल एअर फोर्सांत ताका घेतात. दुसरें वर्ल्ड वॉर जाता आनी दुसरे वर्ल्ड वॉराक जवळ जवळ 24 विमानां तो वडयता आनी 300 विमानाचो कॅप्टनशीप ताजे कडेन आसता. आनी नचिमाच्या हो तावडीक सांपडटा आनी तावडीक सांपडटा, युद्ध करता ताका कादयेन घालतात. आनी कादयेन घालता आसतना ताचे भितर एक हांगा सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, ताचे भितर एक सकारात्मक ताकद एक निर्माण जाता. तो कितें म्हणटा, छळ जाता तेजे छळ करता ते कादयेन भितर आनी कादयेन भितर छळ केले नंतर तो एक जगपाचो एक मार्ग सोदता आनी तो एक सहज आपल्या भितर एक पॉझिटिव्ह थॉट घेवन येता की तो म्हणटा की बरें जालें म्हणटा म्हाका म्हाजे ओरिजिनल जे पांय जे आसात ते ना जाले. आनी ते लोखणाचे पांय ताका हॉस्पिटलान लागिल्ले आशिल्ले, ते खंय तरी ते एक्सिडेंटान तुटोन पडटात. आनी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान त्या कादयेन भितर तो जीवन काडटा, वेगळे वेगळे आपल्या पल्लूचेर सुटपाचो प्रयत्न करता, वचपाचो प्रयत्न करता, पूण ताका कादयेंच्यान सुटपाक शकना. आनी काही दिसांनी नंतर तो त्या कादयेचेन खूब वर्सां जाल्या नंतर सुट्टा आनी ब्रिटीश सरकार ताका ब्रिटीश नायटिंगेल ह्या पुरस्कारान ताका सन्मान करता. जगातलो सर्वोत्कृष्ट असो हो पुरस्कार. सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच आसा, जे कितें आसा ते घेवन मुखार वचप आजचे घडीक खूब महत्वाचें आसा. आपूण आपल्या कडेन ना ते ना म्हणल्यारूच आपूण मुखार तयार करपाची क्षमता आज वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान, वेगळ्या वेगळ्या स्किमींतल्यान, योजनेंतल्यान आज तुमचे मुखार आयिल्ले आसात. वेगळे वेगळे स्वप्नां, ती स्वप्नां गवसणी घालपा खातीर तुमचे मार्ग तुमकां मोकळे आसात. आपल्या कडेन जे कितें आसा ते घेवन जर मुखार जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आयुश्यान तुमी आकाशान गवसणी डेफिनेटली घालपाक शकता. ते मागीर सांस्कृतीच्या मळाचेर आसूं, ते शैक्षणीक मळाचेर आसूं, किंवा कॉन्फिडन्स लेवल जो तुमचो जो डावन जाल्लो आसा तो खंयच्या नासतना सुद्दां, कारण त्यो काही गोष्टी मुखार जर आमी घेवन जर गेल्यो जाल्यार म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह ती ताकद जी आसा ती खूब महत्वाची आसा. आनी ही पॉझिटिव्ह जे आसा ते घेवन तुमी मुखार वचचे अशें म्हजी एक तुमचे कडेन मागणी आसा. आनी एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की काही लोकां कडेन भरपूर आसता पूण ते नम्रपणेन वागतात, पूण ज्यांचे कडेन सगळें आसून नासतना सुद्दां संयमपणेन वागतात. ह्यो दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्यो आसात. नम्रता आणि संयम हे दोन्ही जर आपण आयुष्यात जीवना भितर जर बाळगिले
जाल्यार यशाचें ध्येय किंवा जो मार्ग तुमी आपणायलेलो आसा त्या मार्गाचेर यशस्वी जावपा खातीर तुमकां चड वेळ लागपना. तेज्या खातीर जाय ती फक्त व्यासपिठां, जाय ते तुमचो कॉन्फिडन्स आनी हो कॉन्फिडन्स लेवल तुमी मुखार व्हरतले. अशे तरेचे माध्यमांत अशे तरेचे स्पर्धात्मक युगांतल्यान तुमी मुखार वतले अशी आशा हांव तुमचे कडेन बाळगितां. आनी तुमी सगळीं हांगा उपस्थित आयले, म्हजे 2 शब्द आयकून घेतले त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एकदां प्रुडंट, गोवन वार्ता, द गोवन आणि भांगारभुंये यांचे परत एकदा तुम्ही अभिनंदन करचें. कारण आणि जे ही घुमटां जे हांगा आज दोळे मुखार आमचे आसतात ते घुमटाचो प्रसार जो आसा तो प्रसार आज प्रत्येक कॉलेजींनी किंवा भुरग्यांनी ह्या संदर्भात दुसरे भुरग्यांक सांगचें, तेजो प्रसार जावचो, त्याची जागृती जावची आणि ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आपण एक बरें व्यक्तिमत्व घडोवपा खातीर पॉझिटिव्ह सकारात्मक तुम्ही विचार करचो इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी परत एकदा म्हाका हांगा संदी दिल्ले बद्दल आयोजकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गो.